ते जे कोण हे आसा एक्यूज सस्पेक्ट कित्याक आपलो बचाव करपा खातीर तेणी हे सगळे नाटक केले आसपाक जाय. कारण पुलिशेंतले सुटल्या उपरांत ऑब्वियसली ज्यांनी पयशे दिल्ले भुरग्यांनी ते एका अप्रोच जाले आसतले, ते फाटल्यान लागले आसतले आपले पयशे दी म्हणून. कारण स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आयल्या उपरांत एक क्लियर जालें की हेजे जे आसा पोस्ट कॅटेगरींतले हे सगळे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन भरतलो आनी चान्स ना जॉबाचे, कोण दिवं शकना आतां जॉब. सो म्हाका असो एक हे पडटा की डावट आसा म्हाका की हेणी हे आपलो बचाव करपा खातीर आनी लोकांक त्या भुरग्यांक दाखोवपा खातीर की पळय हांवें सांगलें मिडियाक सो सांगलें ते कोण तेंची नांवां पयशे खंय गेले ते, आनी ते जेंची नांवां घेतल्या म्हाज्या म्हाज्या प्रमाण तुमी ताका अप्रोच जाले तांकां, पूण ते काय आपलें रिएक्शन दिनात. आनी सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न प्रमोद, हे कोण पुजा नायक जे 750 जॉब आपूण लोकां कडल्यान घेतले पयशे म्हणटा एप्रॉक्सिमेट बरोबर, अशे पोस्ट केन्ना आयिल्ले, इतले पोस्ट खंयच्या डिपार्टमेंटान केन्ना आयिल्ले ते म्हाका पयलीं कोणी सांगचे. एक 2 डिपार्टमेंटां सोडली जाल्यार इतल्या मोठ्या प्रमाणात पोस्ट फाटल्या 10 वर्सांत केन्ना जेवना. मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जालो ताणें ते सगळे पोस्ट भरपाचे स्क्रॅप केले, त्यांनी कमिटी बसयल्यो, खंयच्या डिपार्टमेंटान कितले पोस्ट जाय ताजे एक असेसमेंट केलो आनी मागीर 5-6 वर्सां उपरांत 18-19 दरम्यान एक रिक्रुटमेंट सुरू जालें बारीक बारीक आनी इतके व्हडले पोस्ट खंयच्याच येवं शकना. आनी एक मनीस ब्रोकर म्हणजे दलाल जो मिडलमॅन मदले ते इतल्या लोकां कडल्यान जर पयशे घेता प्रमोद जाल्यार हे ऑब्वियसली हे सगळो स्कॅम, हो घोटाळो तांणी केला आनी आतां ते ऑफिसराच्या नांवार मे बी घालता आसत.